सोतू कोताय आमचे मोदेचे सुताय ओमोगोर गुंदीन वाचतातो आपले जिवीत तुका भेटूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार विश्वास मोगू जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार विश्वास मोगू जाता सगळे कुटुंब एकठांय जाता भावार विश्वास मोगू जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार विश्वास मोगू जाता सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून ताची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसूं जेजू वरवीं जिवीत जोडूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार विश्वास मोगू जाता 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 बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो मानेवूत आग्नेलाचे 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक तुमकां माये मोगाचो येवकार आयचो विशय मोग वांटूंक आनी विस्वाशीपण जिवंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया लग्न संस्कार जोडून एक दादलो आनी बायल आपलो कुटुंब घडून हाडटात आनी लग्नाच्या दिसा एकामेकाक दिल्लें उतर दिसाच्या दिसा सांबाळून ती लग्नीक एकवट जियेतात जो कुटुंब देवाक आसरो दिता आनी देवाच्यो आज्ञा सांबाळटा त्या कुटुंबान मोग मोयपास आनी विस्वाशीपण वसता जंय मोग आनी विस्वाशीपण वसता थंय लग्नीक जिविताची यात्रा संतोषभरीत जाता लग्नीक एकवट जिवंक सोंपें जाता आमच्या कुटुंबान देवाक आमी आसरो दिवंक आनी देवाच्या आदारान आमी समजिकायेचें सोंसणिकायेचें आनी बोगसोण्याचें जिवीत जिवंक आमकां त्रियेक देवाची मोजत मागुया आयज खेरीत भाशेन आमी भुरग्याच्या देण्याक आशेतोल्या कुटुंबा पासत मागुया देवान तांचो कुटुंब पोलादीक करून तांकां संतोषान भरूं म्हूण आमी मागुया आनी ही उतरां आमची करून आमच्या कुटुंबान सुख शांती सवस्काय सदांच वचूंक आमी मागुया आनी तेच परी पवित्र सभेन मानेवन आग्नेलाचे जिवीत ताचे भक्तीपण मानून घेवन ताका बेगीनूच भाग्यवंत म्हूण परगटूंक आमी खतखत्यान मागुया आनी ही मिसाची भेट फावो ते परी समोरोमचे खातीर आमची काळजां आमी तयार करुया आमी केल्ल्या पातकांचो उगडास करून देवा कडेन आमी बोगसणे मागुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदां जागपार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शेडये तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तू सगळ्या देण्यांचो रोचणार आनी धोनी. तुजे असल्या धोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुजे भोगतींत आमकां सदां संतोष मेळोसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. मालाकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोलट्या आकट्या पोरी एक दीस लागीं पावता आनी सगलीं गोरवीस मनशां आनी खोटे कोरतात ती सुकलोल्या तोंडा सारकीं जातोली. ताचें मूळ आनी ताळ दवरी नासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भोक्ती करतल्यांक प्रमाणीकपणाचो सुर्या पोरजोळटलो आनी ताच्या किन्नांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पळे आयलो. म्हणुया किन्नऱ्यो हातांत दवरून वेगवेगळी वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिगा वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोणतोणीत वाकाणी कर. सबाब मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पळे आयलो. दर्या तर उपोट बोल्ला. दर्याची गाज आयकूं दी. प्रितूम वस्ता जिवानी ताचोय आवाज आयकूं दी. नदीच्यो ताळयो पेटोवन पर्वत आड्डून संतोसान. सबाब मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पर पळे आयलो. सर्वेस्पर पळे आयलो. आख्खे प्रितोमेची तो मनसुबी करूंक आयला. मनशाची नीत करतलो आनी सोमेस पोजाची न्यायनितीन जातली जोडटी. सबाब बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तर जाणोत. तुमचे मदें आमी आसल्या तेन्ना आमी बेकार नासल्या. न्हय म्हूण कोणाच कडचे फुक्या जेवूंक ना. पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावंक कोश्ट करून आनी हारपीत जावन आमी दीस रात वावर केला. आमकां सत्या नासली म्हूण न्हय, पूण
तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें चिंतले. देखून आमी तुमचे मदें आसल्या तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेम असो: कोणाक वावर करची खुशी ना तर ताणें जेवचेंय न्हय. तुमचे मदें थोडीं जाणां बेकार भोंवतात आनी सगल्यांत घुसळटात म्हूण आमी आयकलां. तसल्यांक आपल्या हातांनी गोपचीप वावर करून पोट भरात म्हूण सोमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हुकूम घालता आनी तांचे लागीं पोरातून मागता. देवाचें उतरें. देवाचे ओडोपकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Soy sorbes morak, soy sorbes morak, soy sorbes morak, soy sorbes morak, soy. घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Soy sorbes morak, soy sorbes morak, soy sorbes morak, soy sorbes morak, soy. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोबया. देव मंदिराची गजाल करून ते कांय बऱ्या फातरांनी आनी भक्तिदानांनी नेटयल्लें अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले, ते सारकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी एक घडोंक लागचे सुमाराक कसली गुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हजें नांव घेवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी ताचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडाची खबर आयकोशात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडोंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजांचेर राज उपरासतलें. हांगातूय व्हडली भुकंप जातली, वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतरोलार भिरांकूर घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिसती पडटल्यो. पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले, तुमकां देवस्थानाच्या आधीन करून बणकुणींत घालून राजा आनी राजपाल्याच्या फुड्यांत व्हरून धुमाळो दितले. स्वताची गवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटच कसलो परतीपाड करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण घूट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरीं, इश्ट मीत तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरले कांय जाणांक जिवेशीं मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगलीं तुमचो द्वेश करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे तिराये उदेशी तुमी तुमचेंच जिबीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या भावा भयणीनो, एका कुटुंबांत एक घरकार, ताची घरकान आनी तांची धूव जियेताली. घरकार एक सादी सर्वीस करतालो आनी म्हयन्याच्या सुरवातेक आपले जोडीचो एक वांटो आपले घरकान्नीच्या हातांत तो घालतालो आनी हे थोडेशे दुडू घेवन घरकान आपलें कुटुंब चलयताली. तांची जोड चड नासली, पूण जें जोडटाली तें तांकां पुरो आसलें, तातूंत ती धादोशी आसली. आनी जेन्ना कोवीड महामारी जाली तेन्ना हे कंपनी लॉसान पडली आनी कंपनीच्या दोनयांनी जायत्या वावरड्यांक घरा धाडले, सर्विसेचे काडले आनी ह्या गोरकाराकूय सर्वीस सोडची पडली. बरोच निराशी तो जालो, दुखी तो जालो आनी आपले पोतिणीक, आपले घरकान्नीक कितें सांगतलो हें तो चिंतूंक पडलो. जेन्ना तो घरा परतलो आनी आपले घरकान्नीक ताणें ही दुखाची खबर कळयली, घरकान्नीन ताका वेंग मारली आनी म्हणोंक लागली, तुज्या दुडवां पासत हांव तुजे लागीं काजार जावंक ना, पूण हांवें तुजो खरो मोग केला. तूं जसो आसा, आय लव यू फॉर वॉट यू आर एंड नॉट फॉर वॉट यू हॅव. तुजी सर्वीस जाली गेली जाल्यार कितें जालें, तूं जिवो आसा, तूं बरो स्वस्थ आसा, तितलेंच म्हाका पुरो. आमी दोगांय मेळून वावर करुया आनी आमचो दिसपटो गिरास जोडुया, अशी घरकान्नीची उतरां जाली. इतल्यान ताची धाकटी 6 वर्सांची धूव धांवून आयली. माय डॅडी इज होम म्हणून बोबाळ मारीत आयली आनी आपल्या बापायक ह्या भुरग्यान वेंग मारली आनी म्हणोंक लागले, डॅडी, आय एम ग्लॅड दॅट यू आर बॅक होम सेफली. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो घरकार निराशी आसलो, निराशीपणान तो घरा परतलो, पूण हे आपले पोतिणीची आनी आपली धुवेची उतरां आनी तांचो मोग पळोवन ताचें निराशीपण पयस जालें. खुशाल तो जालो, संतोश ताका भोगलो आनी हें तो समजलो की आपलो कुटुंब सुखी आसतलो जाल्यार म्हाका चड दुडवांची गिरेस्तकायेची गरज ना, पूण आमचे मदें एक मन, एक काळीज, एकवट, शांती, सवस्काय आसल्या पुरो. इतल्यानूच आमचो कुटुंब सुखी जावंक जाता. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या कुटुंबा परी आमी आमच्याय घरान सूख आवडयता, आमच्या घरान सूख शांती वचची, बरेपण आसचें, समजिकाय आसची, हो आमचो सगल्यांचो आवडो. आनी जायते फावटी आमकां दिसता की म्हज्या घरान सूख शांती वचतली जाल्यार म्हजें धाकटें घर आसा तें व्हडलें घर जालें जाल्यार बरें जातलें. म्हज्या घरान 2 व्हिलर आसा ती 4 व्हिलर जाली जाल्यार आनीक बरें जातलें. म्हज्या घरा बेडरुमान फॅन घुंवता, ताच्या जाग्यार एसीचें थंड वारें पडलें जाल्यार आमी चड खुशाल जातलीं, आमी धादोशी जातलीं. आनी अशे बरी आमची स्वप्नां आसतात. सगळे समाजान ज्यो बऱ्यो वस्तू आसात त्यो आमी आपणावंक आशेता आनी आमकां दिसता आमी असल्यो वस्तू मेळ्ळ्यार आमचें कुटुंब सुखी जातलें. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या घराचें सूख, आमच्या कुटुंबाचें सूख, बरेपण ह्या संवसारीक वस्तूंचेर आदारलेलें ना. आनी आयचो सेवाधर्म आमकां हेंच उगडास करता. आयची वाचपां आमकां सांगतात की आमी सोरतात तसल्या वस्तूंचेर न्हय, पूण सासणाक तोखतात तसल्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान आनी मन लावंक फावो. वी नीड टू फोकस ऑन थिंग्स दॅट आर इटर्नल, दॅट लास्ट फॉर इटर्निटी, रादर दॅन थिंग्स दॅट आर टेम्पररी अँड ट्रान्झियंट. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कसली वस्त घेता आमी हें पळोवन घेता, ही वस्त कितलो तेंप पर्यान उरतली काय, हाव लॉंग इट वील लास्ट, हाव ड्युरेबल इट इज, असले आमी पळयता. वस्तू सवे आमचे असले चिंतप जाता जाल्यार आमच्या जिविता सवे, आमच्या कुटुंबाय सवे असलेंच चिंतप आमचें जावंक गरजेचें. हाव लॉंग वील माय फॅमिली लास्ट. म्हज्या घराचें सूख कितलें ते पर्यान तशेंच उरतलें, हो कितलो हांव सासणाक कितलो ते पर्यान जिवंक पावतलो, सासणीक जिवीत म्हाका फावो जातलें काय, असलें आमचें चिंतप जावंक गरजेचें. आनी हेंच करूंक आयची वाचपां आमकां हुस्कायतात. आयचे पयले वाचपांत मालाकी प्रवादी सर्वेस्पराच्या दिसाची खबर करता. आनी सर्वेस्पराचो दीस, द डे ऑफ द लॉर्ड,
म्हणजे जुदेवांचे धर्म शिकवणे प्रमाणे जोडटेचो दीस आसलो आनी हो एक भिरांकूळ दीस आसलो. सर्वेस्पोर देव नितीदार कसो येतलो तेन्ना भुंयकाम जातली, वादळ मोळ जातलें, खोडपां फुट्टलीं असलें चिंतप तांचे आसलें, असलें घडटलें अशें ती समजतालीं. आनी आयच्या पयल्या वाचपान मालाकी प्रवादी म्हणटा, जेन्ना सर्वेस्पोर न्हीद करूंक येतलो तेन्ना जी खोटेपणान जियेल्यान, जाणें देवाच्यो आज्ञा पाळूंक नान, ती कोरड लासता ते परी ती लासतली, तांचो भस्म जातलो म्हूण मालाकी प्रवादी सांगता. आनी जी कोण प्रमाणीकपणान जियेल्यान, जाणीं सर्वेस्पराच्यो आज्ञा पाळल्यात, तांचेर प्रमाणीकपणाचो सुर्या उदेतलो, तांकां पिकोवणी फाव जातली, ती सासणाक जियोंक पावतली. हें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. मोगाच्या बाब भयणीनो, क्रिस्ती शिकवणे प्रमाणे सर्वेस्पराचो दीस म्हणल्यार जेजूचें येणें. आनी जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आयलो, सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हूण ताणें परगटलें. आनी ताणें कोस सोंसले, तो मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. पूण मरचे आदीं ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, हांव नव्यान येतलो. जेजूचें दुसरें येणें आसा हें आमी सगळीं सोत मानता. आनी जेजू परतून हे पर्यान आमी सासणाच्या वा सर्गींच्या जिविताची वाट आमी चलूंक, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा आमी सांबाळूंक आयज आमकां जेजूचो उलो. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतूय आमकां हेंच आमकां आयकूंक येता, जेजूचे दुसऱ्या येण्या विशीं. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी खिरीतपणी आयकता, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता ते जेरुजालेचें मंदीर मोडून सोकला पडटलें म्हूण जेजू भाकीत करता. हें जेरुजालेचें मंदीर भोव सोबीत सुंदर आसलें. हेरोड राजान तें प्रेशस स्टोन्स बरें माबल घालून बरे तरेन नेटयल्लें. आनी जायते यात्रेकार, विदेशी ट्युरिस्ट थंय येताले, सगळे देव मंदिराक पळोवन थोठाकताले आनी देव मंदीर बांदतेल्याची ती वाखाणणी करताले. आनी अशेंच कोण जेन्ना हें देव मंदीर कडून ते वाखाणटाले, जेजू थंय आसलो आनी जेजू सांगता, ही इमारत, हें देव मंदीर एक दीस सोकला पडटलें, तें उबें उरचें ना. मोगाच्या बाब भयणीनो, जेजू हें भाकीत करून आपल्या शिसांक खेरीत संदेश दिता की मनशान आपल्या हातांनी बांदलेलीं बांदकामां, मनशान बांदलेल्यो इमारती सोकला पडटल्यो, पूण सासणाक उरतलें तें फकत देवाचें उतर आनी देव. आनी देखून जेजू आपल्या शिसांक शिकयतालो, तुमचें कुटूंब एका खोडपार बांदून हाडात, रेंयचे बुनयादेर न्हय पूण खोडपार देवाच्या उतराचेर बांदून हाडात. हो संदेश जेजू आपल्या शिसांक दितालो. जाल्यार मोगाच्या बाब भयणीनो, आमी आमचें कुटूंब खोडपाचेर, सासणाक तोखता तसल्या वस्तूंचेर बांदून हाडूंक गरजेचें. आनी ह्यो सासणाक तोखतात त्यो वस्तू कितें? आयचो विशय आमकां सांगता, मोग वांटूंक आनी विस्वाशीपणान जिवंक आमच्या जिविताची यात्रा करुया. विस्वाशीपण आनी मोग वांटप हे दोनूय देवाचे खाशा गूण म्हूण आमी समजूंक जाता. देव सदांच विस्वाशी. सुरवातेक थावन देवान मनशाचो मोग केलो, मनशा सवे संबंद जोडूंक देव आशेलो आनी देखून देवान मनशा कडेन करार केलो. आनी ह्या कराराक देव सदांच विस्वाशी रावलो. इस्रायल पोरजा जायती फावटी अविस्वाशी जाली, तिणें करार मोडलो. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, इस्रायल पोरजा जेन्ना जियेताली तांचे मदें एक कुडो देव आसलो, बाल म्हणटा तो. त्या कुड्या देवाक ती बसताली. बाल म्हणजे हो कुडो देव, पूण हिब्रू भाशेन बाल ह्या उतराक आनीकूय एक खोल अर्थ आसा. बाल म्हणजे पोती, म्हजो पोती, म्हजो घरकार. आनी इस्रायल पोरजा ह्या कुड्या देवाक, बाल देवाक म्हजो पोती म्हणटाली, माय हजबंड, म्हजो घरकार म्हणटाली म्हूण उचारताली. आनी देखून इस्रायल पोरजेक खास भोगची पडली. देवान तांकां खास लायली करी, पूण उपरांत देवान तांकां भोगशिली, तांकां सोडयली आनी आपली पोरजां म्हूण ताणें परगटली. इस्रायल पोरजेक, अविस्वाशी इस्रायल पोरजेक देवान आपली म्हणून घेतली. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, देव सदांच विस्वाशी. आनी देवाचें विस्वाशीपण
आमकां एक संदेश दर एका कुटुंबान पोती पोतिणीन एकामेकाक विस्वाशी रावंक, एकामेकाचो सगळ्या काळजान सगळ्या मनान मोग करूंक आयचो सेवा धर्म शिकयता. आनी जेन्ना एक पोती हो पोतीण चुकतात, मिस्टेक जाता, चुकतात तेन्ना देवान इस्रायल पोरजेक बक्षिली, देव आमकां बक्षिता ते परी पोती आनी पोतेणीन एकामेकाक बक्षूंक आनी काजाराच्या दिसा लग्ना दिसा केल्ली कबलात सदांच सांबाळूंक, आपल्या घरकाराक व घरकान्नीक दिल्लें उतर सदांच सांबाळूंक तांणी वावरूंक जाय. जाल्यार देवा कडल्यान विस्वाशीपण कितें पळय तें आमी शिकुया. दुसरे सुवातेर मोगा वांटप, मोग वांटूंक देवान आमकां आपयल्यान. देव म्हळ्यार मोग आनी सगली प्रितूम ही सृश्टी देवाच्या मोगाची खुणा. देवाचो मोग त्यागी, देवाचो मोग अनडिजर्वींग, आमकां तो फावो नासलो तरी देव आमचो मोग करता. देवान आमच्या मोगा पासत आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. इट इज सेल्फ सॅक्रिफिशियल लव. जाल्यार आमकांय असलेंच जिवीत जिवंक देव आपयता. आमकां आमच्या कुटुंबान जेताना एकामेका पासत आमी आमकांच मोडूंक, एकामेका पासत त्याग करूंक, एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक बोगसूंक देव आमकां आयज आपयता. जंय मोग आसा थंय बोगसणी आसा, जंय मोग आसा थंय सोंसणीकाय आसा, मोग सोंसून घेता. जंय मोग आसा थंय समजणी आसा, एकामेकाक समजतात. जाल्यार असलेंच आमचें जिवीत जावंक, मोग वांटूंक आयज आमकां आपोवणें. आनी निमणे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सगल्यांनी आमचो वावर फिकिरीन करूंक गरजेचें. आयच्या दुसऱ्या वाचून भाग्योन पावलू तेसलोनिकारांक म्हणटा तुमचो वावर करीत रावात. पयले क्रिस्तांव अशें म्हणटाले की जेजू नव्यान येतलो, बेगीनूच येतलो, आनी जेजू बेगीनूच येतलो देखून तांणी आपलो वावर करपाचें सोडून दिल्लें. वावर करिना जावन आळसाय भितर सरली, बेकारपण भितर सरलें. बेकार जावन ती एकामेकाच्यो चाडयो, एकामेकाच्यो खबरो करूंक लागली. हाचो वायट परिणाम समुदायाचेर जालो. आनी देखून भाग्योन पावलू तांकां म्हणटा तुमचो वावर करीत रावात. जाल्यार आमचें कुटूंब बरे भाशेन चलतलें जाल्यार सगल्यांनी आपआपल्यो जबाबदाऱ्यो, आपलो वावर करूंक गरजेचो. भुरगीं कशीं, आवय बापूय कशीं, पोती पोतीण कशीं, आमच्यो जबाबदाऱ्यो आमी पाडुया. आनी आमचो वावर करतना एकामेकाक आमी शाबासकी दिवया. जरी तर घरकार जाय तो वावर करून दुडू जोडटा, पोतिणीन आनी भुरग्यांनी ताका शाबासकी दिवंक गरजेचें. जरी तर घरकान घर सांबाळटा, घरचो सगलो वावर करता, भुरग्यांनी आनी घरकारान तिका शाबासकी दिवंक गरजेचें. भुरगीं बरीं शिकतात जाल्यार तांकां आवय बापायन शाबासकी आनी उत्तेजन दिवंक गरजेचें. जंय शाबासकी आसा, जंय आमी एकामेकाचो वावर मानून घेता, एकामेकाक उर्बा दिता, थंय मोग वसता. जाल्यार आमच्या कुटुंबान आपआपल्यो जबाबदाऱ्यो, आपआपलो वावर फिकिरीन आमी करुया. आनी जशी बरी मानियोन दागनेल आपल्या कुटुंबान वाडलो, एक भावार्थी कुटुंब ताचो आसलो, आनी एक यादनीक असो ताणें दुसऱ्या कुटुंबाक तांचें कुटुंबीक जिवीत थीर केलें. आनी आजुनूय तो दर एका कुटुंबाक पावता. भुरगे नासलेल्यांक तो भुरग्यांचे देणे फावो करता, तांचे पासत विनोदी करता. पेकोवणी मागतल्यांक पेकोवणी दिता. जाल्यार आयज आमच्योय गरजो, आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो, आमची उणेपणां आमी ओळखून घेवया. आनी मानेवन दागनेलाक फुडें घालून आमचें कुटुंब भावार्थाचें, सोंसणीकायेचें, समजिकायेचें, मोगाचें, बोगसण्याचें जावंक आमी मागुया. हीच कृपा फावो जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावून आमचो भावार्थ आमी उचारुया आनी म्हणुया. सत मानता देवाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर उसणाराक, जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता, तो पवित्र आत्म्याक बरी गरमी संभोवलो, आंकवार मरी तायेन सलमलो, वसलो ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, सिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सुरपवितार येवपाच्या उजव्याक बसला, थंय ते जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबीत, भक्तांचो एकतार, पातक्यांचे बोगसणे, कुडीचें जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
देव आमचो रोचणार सगळे बरे ते देव आमकां फावो करता जाल्यार आमच्यो गरजो आनी पवित्र सभेच्यो गरजो बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी म्हत्वाशांनी आनी सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या देवान दिल्लें कार्य उर्बेन पाळूंक आनी लोक संस्काराची पवित्राय सांबाळूंक आपले पोचेक फावो ती शिकवण दिवन क्रिस्ती कुटुंबाची बुन्याद तीर करूंक तांकां देवाची साणवाय मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी दोरे कुटुंबान पोती पोतिनीन आपलो लग्नीक एकवट विस्वाशीपणान जिवंक कुटुंबान देवाचे आसणे अनुभवूंक आपल्या जाणट्या आवय बापायक तशें आपल्या भुरग्यां सवें आपली जबाबदारी जतनायेन पाळून आपले कुटुंब मोगाचे पायणे करूंक पावो म्हूण देवाची मजत तांकां मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी दोरे काजारी जोड्यान देवाच्या हातांतल्या भुरग्याचे देणे मोगान स्विकारूंक आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती तत्वां शिकोवंक पावो म्हूण मागुया. तशेंच भुरग्याच्या देण्याक आशेतल्या कुटुंबांक देवान भुरगें बाल फावो करून तांकां खुशालकायेन बोर म्हूण आमी मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी आमच्या कुटुंबांत दूख पिडा कश्ट आनी आडकुळ्यो उपरासतात तेन्ना देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या प्रसंगांक फुडो करूंक आनी आमचे प्रश्न सुटावो करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाळ बापा ही मागणी सर्गींच्या बापा आमी आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान दोयन तूं ती आयकून घे आनी आमच्या कुटुंबांत आमी तुजें हाजीरपण अनुभवूंक पावूं आनी आमचे कुटुंबान मोग शांती सवस्काय वसूंक पावो शिकोर हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी तुका बापानी रोंतोरी आमकां दिता जेजू बोरी. आमकां दिता जेजू बोरी. बापा आमची किरकोळ दाना जेजूचे मास रोगोत जावनी सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदां चिंतून रावनी. बापा आमची किरकोळ दाना जेजूचे मास रोगोत जावनी सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदां चिंतून रावनी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबार थाव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सोपुर्णायेन एक तशींच तिवूय सोपुर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सोबेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनोस्वार कर्तुत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजा जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सोर दोलबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dorbaraco sorvespor tu, sorgani संसार volia tuja wojbować. Utsorgi tuka zoj, utsorgi tuka zoj, sorvesporaci navieta takasuj. Sorvesporaci navieta takasuj. Utsorgi tuka zoj, utsorgi tuka zoj. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर घोटुया. तुझ्या कुर्साहानी पुनर्जीवन पडा उरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण तूं. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बाग्योन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुर्णो जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकांचे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती बाग्योन जुजे तिचो बोध निर्मळ पोती बाग्योन दोरदूतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्या नोंत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोदकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतीपणी तुजे लागीं आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
बसूया. आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. तुमी जायतीं जाणां आयज आयिल्लीं आसात. पावस कसो मानिवत आग्नेलाच्या पांयाशी आयिल्लीं आसात. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर उपोट बेळसावां घालची म्हूण आमची कालती मागणी. कांय घडोवण्यो तुमच्या अखेरीत इंतेसावां पासून मिसां तुमच्यान आमच्या ऑफिसांत दिवंक जाता. तशेंच कोणूय नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ताक आल्तारार फुलां बिटोवंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसांत मेवची. आमचे पिलाचे संस्थेच्या पाद्री जातल्या भुरग्यांक तांचे शिंगपांक आनी आकारणीक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवची. तशेंच आमची फादर आग्नेल ऑर्फनेजीन शिंगतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार दिवंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत वचून मेवची. 2 वर्सां भाशेन इश्टानो बॅन स्टँडांत आमी मानिवंत आग्नेलाचे फ्री कॅलेंडर्स दवरल्यात, ते तुमी व्हरचे. ह्या वर्साक आमी तातूंत मानिवंत आग्नेलाचे जिविताची लिफलेट आसा, ती तुमी वाचात आनी केरीत भाशेन तुमच्या घरांनी तुमी तेच कोत्ताना ते मागणें करात आनी मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळोवंक मागात. पाद्र आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तू म्युजियमांत आमच्या इगर्जेच्या रुमांत तयार केल्ल्यो आसात. मागता त्यो ओत्मीक नोदरेन आनी दैनीक मनान तांचो अणभव घेवचो. आयज आमी आमच्या ओत्मीक भावा भयणाच्या एकवटाचो दीस मनयता. सकाळीं 10:30 वाजता त्या एकवटाच्या वांगड्याच्या इतिहासां पासत केरीक मीस भेटयतल्या. हे एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसांवां खातीर आनी मिशनरां खातीर आपल्या मागण्यांचो तेंको दिवंक. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार हे एकवटांत वांटो घेवंक तुमच्यान फादर जोझफ फेर्नांदीसाक मेवची आनी तुमची नांवां दिवची. तेच पुरी ह्या केरीत मिसांत वांटो घेवंक आमी तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार दितात. तशेंच आयज मलयालम भाशेन 11:30 वरांचेर मीस आसतलें व्हडल्या सेमिनारीच्या कपेलांत आनी माटवांत. 11:30 वरांचेर तामील भाशेन आनी 12:30 वरांचेर हिंदी भाशेन मिसां आसतलीं. आमचे पिलाचे संस्थेचे एक मासीक फादर आग्नेलोस कॉल आनी सातोडें वावराड्याचो इश्ट उजवाडाक येता. ताचेर आमच्या मिसांवाच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा, थंय तुमच्यान ती घेवंक येता. वर्साक फकत अडेशीं भरून सबस्क्रायब करून आमच्या झेवियरियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवंक येता. नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसार किरीत पिळेवंता पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली. तुमच्या घरांनी कोणूय पिडेंत आसलेल्या तुमच्या आवयक बापायक आनी दुसऱ्यांक पिलार हाडात. व्हीलचॅराची सवलती आसतली. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेज ब्लड बँक हाच्या सहकारान पिलारची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा हे संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत चलयतले. तुमी ह्या बऱ्या वावराक आदार दियात म्हूण आमी तुमकां उलो मारता. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो वो फुलांचो खर्च दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत मेवची. तशेंच आयज आमच्या तिळामोडचीं भावा भयणां आपल्या इस्कॉलाच्या आदाराक एक वॉल कॅलेंडर घेवन आयिल्लीं आसात. तांकां तुमचो आदार दिवचो. नोव्हेंबराचे 20 तारखेर मानिवंत आग्नेलाचो 98th डेथ एनिवर्सरी. ताचे मनांक सांजे 8 वाजता फादर आग्नेलो इस्कॉलाच्या हॉलांत फ्री तियात्र आसतलो. ताचें नांव बोरवोसो आमकां फोटोयना. बरयणार डॉमिनिक कार्वालो. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण. मोगाळ इश्टानो, मानिवंत आग्नेल आमचो गोंयचो आस्कारी आनी मानिवंत आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज क्लेन्सी फेर्नांदीस सालिगांवतान अशें सांगूंक सोदता. 2024 वर्सांत जुलयांत अकस्मात म्हाका कसलोच वास येवपाचो बंद जालो. टेस्ट स्कॅन आनी MRI कोतूच गमलें म्हाका ब्रेन ट्युमर आसा म्हूण. आमी भियेलीं. भावार्थान मानिवंत आग्नेला लागीं मागलें
म्हाका बरें करूंक. म्हजें ऑपरेशन जालें आनी बायोप्सी करून ग्रेड 2 मेवली. हांवें मान्यवंत आग्नेलाक आमी मागोत रावलीं. दोतोरान आनीक एक पावट MRI करून लायली. 80% ट्युमर सेल वाडूंक शकता. तेन्ना बेंगलोर वचून रेडिएशन घेवंक पडटलें म्हूण आमकां सांगलीं. आमी सगलीं भियेलीं. पूण म्हजें मागणें मान्यवंत आग्नेलाक चालूच आसलें. परतून MRI करून दोतोराक दाखयलो. दोतोरान पळोवन ते अजाप जाले आनी सांगलें तुजो रिपोर्ट सारको नॉर्मल आसा. कसलें अजाप. खरेंच मान्यवंत आग्नेला उदेशी हो उपकार म्हाका मेवला म्हूण हांव सोत मानतां आनी बेगीनूच ताका साताचो मान फावो जावंक मागता. हो इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता. आयज आमी आमचीं तेसावां, आमचेय आवंडे, आमचेय प्रश्न, आमचीय दुयेंसां घेवन आयलेलीं आसा. हांव जाल्यार तुमचे लागीं मागतलो आसलो, तुमचो भावार्थ जागुयात. तुमच्या भावार्थान तुमकां थारोवन मेळटलें म्हणून जेजून आमकां बरो वसो दिल्लो आसा. आनी हाकाच लागून इश्टानो, आयज जेन्ना ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना मान्यवंत आग्नेलाक फुडें घालून तुमच्या इतिहासावां पासत मागात. आनी तुमचे पासत मागतना जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा. तांचोय उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी कितें भाशेन मान्यवंत आग्नेलाक साताचो मान मेवचे खातीर मागतात. तांचोय मान्यवंत आग्नेलाक साताचो मान मेवचे खातीर मागुया. हांव जाल्यार कितें भाशेन मागतलो आसलो तुमचे थंय. आमची जाणटी, आमची दुयेंत, तरणे पिरायेर जायतीं जाणां पिलार येतालीं. जायत्या जाणट्यांनी म्हाका म्हणलेलें आसा, बाबा तूं पिलारचो न्हय. तरणे पिरायेर आमी पिलार येतालीं रे बाबा, आतां जायना, भलायकी बरी ना. असल्या जाणट्याचोय उगडास करुया आनी सगलीं ते समा एकठांय करून इश्टानो आमी सगलीं उबी रावून मान्यवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कोणाकुशी फावो कोर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. उगणीत काकुतीच्या देवा, उगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुजे पांयां सुरशी आमी मागतां. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. पिडीवंताचेर मागणे मी सोमतूच इगोर्जेंत आसतले. 8 वरांच्या मिसाक आयलोल्या लोकां लागीं मागता, मातशें तुमी भायल्यानूच रावची. ह्या पेंडोलांतलो लोक पयलो भायर सरून दी, उपरांत तुमकां भितर जायतो जागो आसा. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सायबा व्हड काकूत तुजी
मोदली वाट खाली दवरची मोदली वाट खाली दवरची सायबा व्हड काकूत तुजी आनी कोणी पदवी दोया करून परदेशाची बियानी आमकां आस्कारी दोया करून परदेशाची बियानी आमकां आस्कारी ओनोन गोया शहराचो पाद्री आग्नेलू आमचो दिवन मान ताका दाराचो बागोय आवडो सगल्याचो दिवन मान ताका दाराचो बागोय तूं आवडो सगल्याचो लोकांक भायर सरोंक वाट दिवची भायर लोक आसलेले लागीं मागता लोकांक भायर सरोंक मातशें वाट सोडात